नमस्कार. पळय प्रुडंट खबरो. पर्रीकाराच्या गोंय नेतृत्वाची हिंट अमित शहान दिली तरी प्रधानमंत्र्यान दिल्ली ना वेचून येवपी आमदारांनी मुख्यमंत्री निवडचो पार्सेकार उलयलो हेडोना. नवे सरकार जाय मेरेन सध्याचो मुख्यमंत्री कारभार चलोवंक शकता. अधिवेशन आपोवपाची वा विधानसभा बरखास्तीची गरज ना. एजीचो पार्सेकाराक सल्लो. प्रकरण हायकोर्टात. हायवे बारांचेर बंदी आदेशाचेर ट्रेडर्स आनी रिव्ह्यू पिटिशन घालप योग्य. सरकार पार्टी जावंक तयार. मुख्यमंत्री म्हणटात निर्णय लागता लिकर सेलरांक, बार रेस्टॉरंटांक न्ही. काणकोणा 5 वर्सांत विकास नाच. वता वता थंय फक्त बुन्यादी फातर. खेळा मळार साप निराशा. एक ग्राउंड ना धड. काणकोणच्या मतदार राजाचो लोकनामो. उसगांवात हावशेरे मे म्हयन्यांत रिनोव्हेट करपाक घेतिल्लें स्कूल अजून तडीक लागना. 9 म्हयने भुरगे भाड्याच्या फ्लॅटांत. भुरग्यांक घेवन अर्दकुटे बिल्डिंगेंत बसपाची पालकांची तयारी. आनी विदेशी एथलीटांनी पणजे गेली स्केटबोर्डिंग प्रात्यक्षिकां. डॉन बॉस्को कॉलेजीच्या भुरग्यांक स्केटबोर्डिंगाचेर मार्गदर्शन. पर्रीकाराच्या गोंय नेतृत्वाची हिंट अमित शहान दिली तरी प्रधानमंत्र्यान दिल्ली ना. वेचून येवपी आमदारांनी मुख्यमंत्री निवडचो. आपल्याक मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार घोशीत केलो ना म्हूण मातय पिकासावना. पक्षाक चड मतां पडपाक हें फायदेशीर जाल्यार आपूण ताच्या फावरात. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान प्रुडंटाक दिल्ले हेडोनात ही विधानां केली. ते म्हणटात आपलो रिमोट कंट्रोल केन्नाच कोणाच्याच हातांत नाशिल्लो. तशें खंय राज्य चलोवंकूय शकना. अशी परिस्थितीक आसतना सुद्दां पक्षान तुमकां मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार म्हणून डिक्लेअर करपाचें कित्याक टाळ्ळें? एक म्हणजे मुख्यमंत्री पद ओपन दवरलें. म्हणजे हांव ना म्हणून सांगूंक ना, पूण हांवूच एकटो अशें म्हणूंक ना. ओपन दवरल्यामुळे काही जाणांक बेनिफीट जावंक शकता. एकूण सरकार येवपा खातीरय बेनिफीट जावंक शकता. मतां मेळोवपा खातीरय बेनिफीट जावंक शकता. आनी त्यामुळे ते ओपन दवरलें हाचें म्हाकाय कांय वायट दिसूंक ना. निवडणूक जावनी, मतमोजणी जावनी, निवडून हाडलेल्या लोकांनी पक्ष सृश्टी कडेन बसून ठरवली. म्हाका भितर वावगे दिसूंक ना. मनोहर पर्रीकार हांच्याच लिडरशिपी अंडर सरकार चलतलें. ते गोंयाक स्पश्टपणान येतले काय ना हाजेरय एक संदिग्धता दवरली. त्याच बरोबर ते दिल्ली सावनूय कंट्रोल करपाक शकतात अशेंय कांय सिग्नल सोडली. हें कितें? हो फक्त राजकारणाचो भाग. हांव सांगूंक नकळो, राष्ट्रीय अध्यक्ष एखादी गोश्ट कितें तरी उलयलो ताचें इंटरप्रिटेशन हांव करूंक शकना. हांवें हें मिडियान पळयल्लें, ही गजाल खरी. पूण देशाचे पंतप्रधान आयिल्ले ताणें असलें कांय उलोवंक ना. पूण राष्ट्रीय अध्यक्ष अशा प्रकारचे उलयल्ले. हो जो एक थॉट आसा की खंय तरी दिल्ली सावन सरकार गोंयांतले हें करप, कंट्रोल करप किंवा रिमोट कंट्रोल करप किंवा एक वचक दवरप. एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट विथ अ फेडरल सेटअप ऑफ द कंट्री, हाऊ डू यू फील अबाउट इट? हांव गेले 2.5 वर्सां हांव काम करता. मुख्यमंत्री म्हणून काम करता. म्हजेर कोणेच वचक दवरलो ना किंवा म्हजो कोणा कडेन तरी रिमोट आसलो तशें मुळीच ना. सगळे निर्णय हे आमच्या सहकाऱ्यांक कन्सल्ट करून, एखाद्या वेळार पार्टीक कन्सल्ट करून, एखाद्या वेळार मनोहर श्रीपाद हांकां कन्सल्ट करूनय आसत. पूण कोणाचो तरी रिमोट आसलो आनी ही ऑर शी वॉज डिक्टेटींग अशें केन्नाच जालें ना. आनी अशें म्हाका तरी केन्ना फील जालें ना. आनी तुमी म्हणटात की मुखारय असली गजाली आसच्यो न्ही. प्रश्न येना. वॉट इज युअर लीड देन? लीड वूड बी मोस्ट कम्फर्टेबल. म्हणजे जशी आदले फावटी आसली 3400ची लीड आसली
ती हे फावटी त्याच्याच दरम्यान आसतली, थोडीशी वाडटली. पूण जें चित्र की मांद्रेच्यान पार्सेकार गेलो 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 अशा स्वरुपाचें जें करपाचो प्रयत्न जालो तें तशें भायर खूब खपलें. अशें आसा काय कितें? मुख्यमंत्री म्हणून पणजेच आसलो, पूण मतदारसंघात तें डायजेस्ट जालें ना. संघाचे वरिष्ठ फुडारी गोंयचे पयस गेले, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षय पयस गेलो. इतले जावन तुमी म्हणटात की कांयच फरक पडचो ना म्हणून? हांव संघाचे वरिश्ठ नेते अशें हांवें खंयच म्हणूंक ना. हांवें भारतीय भाशा सुरक्षा मंच म्हटलं, हांवें संघाचें नांव घेवंक ना. संघवाले म्हज्या विरोधान नासले. संघवाले जे आसात ते भारतीय जनता पक्षा खातीर आसले. सुभाष वेलिंगराक तुमी संघाचो वरिश्ठ नेतो आतां कसो धरतलो? ही हॅज बीन डिझोल्ड न्ही बाय संघ, त्यामुळे हांव कसो धरतलो? त्यामुळे संघ म्हणून जे कोण हांगा अधिकारी आसात ते आमच्या विरोधान नासले. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच म्हणून विरोधान आसलो. पण तुम्ही म्हणटात की संघाचो सामान्य स्वयंसेवक सुद्धा भारतीय जनता पक्षा बरोबर आशिल्लो, सुभाष वेलिंगरा बरोबर नाशिल्लो. मोठ्या प्रमाणात अशी स्थिती आसली. नवें सरकार स्थापन जाय मेरेन सध्याचो मुख्यमंत्री सरकार चलोवंक शकता. त्या खातीर अधिवेशन आपोवपाची वा विधानसभा बरखास्त करपाची गरज ना असो सल्लो खंय एजीन मुख्यमंत्री पार्सेकाराक दिला. दुसरे वटेन विधानसभा बरखास्तीचो प्रस्न हायकोर्टात पावला. संविधानाचे 174 कलमाचे तरतुदीचो मान राखून सरकाराक विधानसभेचें अधिवेशन आपोवचें ना जाल्यार विधानसभा बरखास्त करूंक लावची म्हूण एक्टिविस्टांची मागणी. गोंय विधानसभा बरखास्तीच्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान एजीचो सल्लो घेतिल्लो. एजी सरेश लोटलीकारान खंय ताचें मत मुख्यमंत्र्याक सांगलां. मुख्यमंत्री पार्सेकार सांगता ते प्रमाण फाटल्या अधिवेशनाक फेब्रुवारांत 6 म्हयने जातात. विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल 11 मार्चाक. संविधानीक तरतुदीचो मूळ हेतू लक्षांत घेतल्यार विधानसभा बरखास्तीची गरज ना. फुडलें सरकार ताबो घे मेरेन सध्याचो मुख्यमंत्री सरकार चलोवंक शकता. ॲडव्होकेट जनरलान तोंडी सांगलेलें आतां लेखी स्वरुपान आजूच मेळ्ळें म्हाका. तांचें म्हणणें की when fate of new assembly is sealed, how can the old assembly convene, hold its session? त्यामुळे it will be unconstitutional. इलेक्शन जालें, फुडले असेंब्लीचें कॉन्स्टिट्यूशन जें कितें आसा इट इज सील्ड आनी पयलींची सरकार नवी असेंब्ली आपयता हे कॉन्स्टिट्यूशनाक धरून जायना. इट इज अनएथिकल आनी देरफॉर तुवें सरकारान नवीन सेशन घेवपाचो विचार करचो न्हय, तें योग्य जावचें ना आनी कांयच गरज ना हे डिजॉल्व करपाकय मागपाची. कारण ताचो टर्म हो 5 वर्सां आसा जो अजून सोंपपाचो आसा. वर्साच्या पयल्या अधिवेशनात राज्यपालांचें अभिभाशण जाता. आतां अधिवेशन आपयल्यार राज्यपालान खंयच्या सरकाराच्या पॉलिसींचें अभिभाशण करपाचें काय म्हूण मुख्यमंत्र्याक प्रस्न. हे पळय, असेंब्ली कॉल करपाक म्हाकाय आनंद आसा आनी खोस भोगता. एक म्हणजे विधानसभेची निवडणूक जाल्या आनी निवडणूक जाल्या नंतर इथिकली आदल्या सरकारान विधानसभेचें अधिवेशन आपोवप हें योग्य दिसना. आमदार कमी विरोधांतलेच जाल्ले आसात, कितले तरी 4-5 कमी जाल्ले आसात. वर्षाचें नवीन अधिवेशन म्हणटकीर इट इज टू बी एड्रेस्ड बाय गव्हर्नर. गव्हर्नरांचें भाशण हें सरकारचे पॉलिसींचेर आसता. खंयच्या सरकारचे पॉलिसीचेर हें सांगप? आतां पॉलिसी सांगप नाजाल्यार मागीर कितें येवन गजाली सांगप. दुसरे वटेन विधानसभा बरखास्तीचें हें कोफूस जावन हायकोर्टात पावलां. केस एक वेळ मंगळारा खंडपिठा मुखार येतली. Government is violating the provisions of the Indian Constitution. Section 174 of the Constitution of India clearly mandates that a session of the Goa Legislative Assembly has to be called within 6 months from the last session. Now, the last session of the Goa Legislative Assembly was held on 31st of August 2016. So it's the bounden duty of the government to hold a session before the 3rd of March 2017.
So this is sought to be violated. The Chief Minister says, I will not hold the session. In fact, the Law Department has clearly sent a report to the Chief Minister stating that the government should dissolve the State Assembly if it is not holding a session. I think it is very appalling that this government, which has sought to violate every law possible in the last 5 years, this government has sought to circumvent every law possible in the last 5 years, and now in its final stages is also trying to violate the very sacred provisions of the Indian Constitution. पुढंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि शिरीष कुंकळेकर. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गार बार्रां आणि लिकर शॉपांचेर बंदी आदेशाचेर ट्रेडर्सांनी रिव्ह्यू पिटिशन घालप योग्य. गोंय सरकारान त्या पिटिशनाक पक्षकार म्हणून तेंको दिवप चड बरें अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश बार एंड रेस्टॉरंटांक लागना अशी सरकाराची धारणा. तो खंय फक्त लिकर सेलरांक लागता. गोंयच्या राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग जिल्लो रस्ते म्हूण जाहीर करपाची शक्यताय मुख्यमंत्र्यान मिडिया कडेन उलयतना न्हयकारली. एज ऑफ नाव फायलीर म्हाका जरी आयले नासले तरी एडवोकेट जनरलाचें मत आसा की गोंयची जी बार्स एंड रेस्टॉरंट्स आसात दे आर नॉट कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ दॅट ऑर्डर अशें ताचें इंटरप्रिटेशन आसा, वर्बल इंटरप्रिटेशन आसा. इफ दॅट इज द थिंग जाल्यार म्हाका दिसता मेजर विशय हो सोंपता. मागीर उरता ते फक्त विक्रेते जे डायरेक्ट आसात ते ताच्या बाबतींत. पण सरकारान एखाद्री ना आमकां बार्रां उगडूंक दिवची, बार्रां आमची सांबाळची, आमची बार्रां प्रोटेक्ट करची. आमी ट्युरिस्टीक प्लेस बीन हे सगळें मान्य, पण सरकारान ह्या विशयाचेर कोर्टान वचचे परस म्हाका दिसता की जर विक्रेते आसात ताणे गेले, ते गेले आनी सरकार तेजी पार्टी जाली जाल्यार म्हाका दिसता एक सरकाराकूय मोरली बरें पडटलें. बार्रां आणि लिकर शॉपांचेर बंदी वाटावंक राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग डिस्ट्रिक्ट रोड म्हणून जाहीर करपाची शक्यताय मुख्यमंत्र्यान न्हयकारल्या. सरकार एक आठवड्या भितर फॉर्म जावंक जाय 11 नंतर, त्यामुळे निमणे 10-12 दिसान ही गजाल करची. पण नवीन सरकारा खातीर पूर्ण डेटा तयार करून दवरपाचें काम हें हांव निश्चित करून दवरता. So is there a proposal to change or classify district roads out of the state highways? ना. इलेक्शनाची आचारसंहिता सदळ करची म्हणून मुख्य सचिवाक खंय इलेक्शन कमिशनाक फायल धाडपाक सांगल्या. आचारसंहितेत शिथिलता मेळची म्हणून तुम्ही एका इलेक्शन कमिशनाक बरयतले तेंच्यान सांगला तुमच्या कडल्यान प्रस्ताव येवंक जाय. हे पळय ताणें म्हटला तो प्रस्ताव ताणें शिथिलतेक म्हणून ती विड्रॉलाक म्हटला. पूण इलेक्शन जाल्या नंतर शिथील करप, कारण मतदान जालें न्ही, फेट हॅज बीन सील्ड. आतां म्हणल्यार इट इज जस्ट द एम्बरेसमेंट टू द पीपल अँड टू द डेव्हलपमेंटल वर्क्स. त्यामुळे चीफ सेक्रेटरीन मूव केल्या फायल. इट इज गॉन म्हाका दिसता ऑन लास्ट फ्रायडे. त्याच्या नंतर शेनवार आयतार सुट्टी जाली. आज फाल्यां थिंग्स वील कम टू नॉर्मलसी. शिथील रिलॅक्सेशन परत ती अशीच उरली जाल्यार ह्या इलेक्शना नंतर पंचायतीचें इलेक्शन आसा आनी त्यामुळे प्रॅक्टिकली फ्रॉम जानेवारी टू मे म्हणजे जो ड्राय सिजन आसता 6 म्हयने एक अर्दो हाफ पिड्ड्यार जातलो आनी पीपल वील बी डिप्रायव्ड ऑफ डेव्हलपमेंटल. द स्टेट वील बी डिप्रायव्ड आनी त्यामुळे ती इमिजिएट शिथील जावंकूच जाय. इलेक्शन कमिशन करतलें. इट हॅज बीन डन इन द पास्ट ऑल्सो. पुढंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि शिरीष कुंकळेकर. मायनिंग पयलींच बंद पडलां. आतां हायवे बार्रांय बंद पडलीं जाल्यार गोंयचे ट्युरिजम इंडस्ट्रीचेर वायट परिणाम जातलो म्हूण गोवा फॉरवर्ड लिकरवाल्यांचे तेंकाक आयल्यात. गोंय सरकारान ही परिस्थिती सुप्रीम कोर्टाक पटोवन दिवंक जाय. गरज पडल्यार खंय ते बार्रां आनी लिकर शॉपवाल्यां बरोबर रस्त्यारय देंवतले. आमी हे जे इफेक्टेड बिजनसमॅन आसात ते मागीर बारवाले आसूं किंवा होलसेल लिकर शॉप्सवाले जे आसात हांच्या बरोबर फर्मली उबे रावतले. तांचो जो डिमांड जो आसा, प्रोटेस्ट जो आसा हो जेन्यून आसा. हालींच एक इंडस्ट्री काबार जाल्या जी येणावळ खूब येताली सरकाराक, ती म्हणजे मायनिंग. आनी जर ही इंडस्ट्री काबार जावंक लागली बिकॉज ऑफ दीस ऑर्डर जाल्यार
गोंयची इकॉनॉमीची वाट जी आतां लागल्या ती आनी वर्स जातली. द लोकल गोंयकार्स अँड देर बिजनस इंट्रस्ट शूड बी प्रोटेक्टेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. पूण आतां दिसून येता की ब्युरोक्रेसी जी आहा गोंय सरकाराची ती ओवर एक्टीव जाल्या ऑर्डर इम्प्लिमेंट करपाक. ब्युरोक्रेसीन कोर्टाक पटोवन दिवपाची गरज आसा की अशें जर गोंयांत जर 90% जे रस्ते आसात हे आयदर स्टेट हायवे आसात किंवा आपले नॅशनल हायवे आसात, आनी जरी प्रत्येक कडेन जर बंद जावपाक लागल्यो जाल्यार हाजेर इकॉनॉमीचेर कसो इम्पॅक्ट जातलो आनी गोंय सरकाराक येणावळ तेवूय ट्युरिजम सेक्टर हाजेर कसो मार पडटलो ह्या ब्युरोक्रेसीन कोर्टाक पटोवन दिवपाची गरज आसा. आयज सडनली जर हो जर ऑर्डर आतां कांयच फाटीं फुडें चिंतना इम्प्लिमेंट जर केले जाल्यार कितलेश्योच तवेर्नासूय आतां बंद जातल्यो ज्यांचे लायव्हलीहूड आसा, जे वर्साची येणावळ जी आहा हे जोडटात फक्त हे 6 म्हयन्यान ट्युरिजम सिजन आसा तेन्ना. बाराच्या इश्यूचेर गोंय सरकारान लोकां बरोबर रावपाची गरज आसा. लोकल सेंटिमेंट जे आसा, गोंयकारपण आनी गोंयकारवादी जे सेंटिमेंट आसा हाज्या बरोबर गोंय सरकारान रावपाची गरज आसा. आनी गोवा फॉरवर्ड वील नॉट अलाव गव्हर्मेंट टू attack these business people, and we will protect the interest of these traders and businessmen who are into this old age business. We will stand firmly with the traders and businessmen come what may. जर गरज पडली तांकां घेवन रस्त्यार येवपाचें तेवूय आमी करतले. घेऊ एक ब्रेक.